वयता थिंगा लूट चालवली आसा, वयता थिंगा लीक जालेले आसा, पेपर लीक, वयता थिंगा चोऱ्यो करीत आसा हो डबल इंजिन सरकार. चंदा चोरी, वोट चोरी, MLA चोरी, खासदार चोरी, सगल्यो चोऱ्यो करीत आसा. आनी जेन्ना ऑपोजिशन एकठांय रावन हांकां क्वेश्चन करपाक सोदता, दिस इज द रायट फोरम. आज कितलेशे बिल आसा ज्या पद्दतीन 39A, ज्या पद्दतीन TCPचे इश्यू आसा, कारापूर सर्वनाचे इश्यू आसा, आमकां हिंगा विधानसभेन लोकांनी धाडलेले आसा हे प्रश्न करपाक. आमकां लोकांनी धाडलेले आसा ज्या पद्दतीन क्रायम वाडटा, टुरिझमाचे जे हाल जालेले आसा, मायनिंग लोकांचे हाल जालेले आसा, ज्या पद्दतीन लोक मरता रस्त्याचेर, एक्सिडंट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ह्या लूटमार सरकाराक पडोंक ना. फक्त चोऱ्यो करप, आनी ह्यो चोऱ्यो जेन्ना आमी एक्सपोज करतले हांकां हे भियेता. दिस इज नथिंग curtailment of democracy, murder of democracy. And the Bharatiya Janata Party today needs to understand that the people of Goa are watching you all. However much you all try, the people, आमी सांगेल ते भाशेन एक्सपायरी डेट जालेली आसा. जे इश्यू जाता ते भाशेन लोकांले घेवपाक आमी प्रयत्न करतले आनी मुखार स्ट्रॅटेजी सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक ऑपोजिशनाक घेवन आमी मुखार वयतले. नावा खातीर करता म्हणटकर तुका कळना. सरकार जर एक आठवड्याच्या वयर घेता जाल्यार हे सरकाराचे हांगा देंगा पंचायत वता तुमचे उजी सगळे काडा अशें कसो वता तो. एक आठवड्याच्या वयर घाल जाल्यार कित्याक जे भशेन सगळे तरेचे वारे मारता ताजेर ही असेंब्ली आनी व्हडली घेवन कांय तांकां ते दिवे लावंक शकचे ना. असेंब्लीन ते एक्सपोज जातले. अंडर युटिलायझेशन ऑफ बजेट, mismanagement of funds and no timelines for assurances. हे इश्यूचेर ते एक्सपोज जाता. तर असेंब्लीक प्रिपेर्ड आहा तुमी आनी ऑपोजिशन हांव सदांच प्रिपेर्ड आसता. हांव एवर रेडी.